आम्ही ग्रामसभा सोंपोवन डायरेक्ट हांगा येयल्ले आसा। ग्रामसभेक सगळे लोकांनी, गांवच्या लोकांनी भोवमोड करून सगळे गांवच्या लोकांनी हो जो प्लांट येता डिस्पोजल ताका विरोध केलो ग्रामसभेक। आनी हांगा येवन परत आमची मेडिकल डिस्पोजल जो बायोमेडिकल जो वेस्ट आसा ताका आमचो सगळो विरोध आसा। कित्याक हो जो प्रोजेक्ट घालता आसतना कोणाक कितें एक गांवकाराच्या सहमतान ते गांवकाराचे सगळे ओपिनियन घेवनूच घालपाक जाय आशिल्लो। हांगा तळी म्हण आसा ते जें उदक गांवान वयता ते पेडी मार्फत जें उदक वयता गांवान तें गांवान शेतान वचून तेजी इफेक्ट जातलो। त्या खातीर आमी हो जो प्लांट येवपाक आसा ताका प्रखर आमचो विरोध आसा। तेन्ना आमचे MLAकूय हांव रिक्वेस्ट करता की ताणें हितून लक्ष घालचें आनी तो बंद करचो। जर तर आमी कोणूच इनिशिएटीव घेनासतना जर तो प्रोजेक्ट बंद जायना जाल्यार आमी व्हडलें आंदोलन करतले। नॅशनल हायवे 4 आमी भोवमा आमच्या वाठारान आमी येवपाकूच दिवचे गाडी कंप्लीट ब्लॉक करतले। आनी आमी खूब सगळे मेळोन हांगसर एक सांगता की हो प्लांट हांगसर आमी ग्रामस्थ हांगसर येवंक दिवपाना। आमी ऑनरेबल MLAक रिक्वेस्ट करता, कारण हो प्लांट कसो म्हणजे आमच्या भोवमोडकोण पंचायतीतून कुंडा इंडस्ट्री हितूनसून विरोध आमचो आसा। कोमुलताच जाग्याचो आमचे कुणय कोमुलता जाग्याचो एक इश्यू आहा। अराउंड 2,97,250 स्क्वेअर मिटर जागो जो आमचे जाणट्यांनी आमकां राखून दवरलेलो आहा। तो 2,97,250 स्क्वेअर मिटर जागो ह्या एक 4 संस्था आहा। फॉर एग्जाम्पल चित्रापूर मोठ आनी कितें इन्स्टिट्यूट आनी कितें येवपाचें आहा, ऑलरेडी येयल्ले आहा। चित्रापूर मोठ तर ऑलरेडी येयल्लो आहा। तर त्या जाग्याचेर इलिगली हे सगळे कारस्थान चल्ले। आनी हे जे शेअर होल्डर आहा, हे जे कोमुलतात जाग्याचे जे शेअर होल्डर आसा, अराउंड 240 शेअर होल्डर्स आसा। आनी हे शेअर होल्डर नासतना हे पयसले गांवान आसा। चित्रापूर मठाक प्लस बोरवेलाक जी NOC दिल्ली आसा ती आमी रिवोक करपाक लायल्या कंपल्सरी। आमचो सगळ्या लोकांचो जशें भुरग्यांचो सगळ्यांचो ओपोज आसा। ही बोरवेल हो चित्रापूर मोठ आनी जो मोठ येता कोमुलता जाग्यार मोठ येता। हो मोठ येता तो कोमुलता जाग्यार येता आनी हितून फ्लडिंग चल्लां मेन म्हटल्यार। हे फ्लडिंग करून सगळे कारस्थानां चल्लेली आसा ही। आमची ग्रामसभा आसली उजगांव आनी आमी खुबशे ठराव घातलेले थंय ते आमी पास करून घेतला। मेन म्हटल्यार आमची कोमुलतात लँड आसा तिस्कार, थंय ती आतां घाटयांक दिल्या। ताका आमी खंयचेंय रिजोल्यूशन हें करून तांकां कसलीच NOC प्रोवायड करची ना आनी तेजेर कितें तरी एक्शन करून तेंची घरां डेमोलिश करची। सेकेंड थिंग आतां इलिगल फ्रूट वेंडर आसा, हँड मुवींग कार्ट आसा, तेंचे कडेन कसलीच ऑब्जेक्शन कसलीच NOC ना तेंची। आनी लोक ते खावपाक वयता आनी त्या हेल्थाक हार्मफूल आसा। त्या लागून पंचायतीक गेला आमी की तांकां ह्यान फुडें कसलें हें करूंक जायना। आनी समज आमचे नागरीक जे आसा सगळे 11 वॉर्डांनी तांकां आमी पॉझिटिव्ह रिपोर्ट दितले। मागीर आनी कितें तुमी घेतला रेजोल्यूशन? दुसरें आनी कितें मायग्रेनाचे विशय? मायग्रेनांचो एक विशय आसा न्ही, तो जो मतदान सगळ्या ग्रामसभेक आयला न्ही, तेजेरूय विचार करतली आनी तो सॉल्व करतली।